सरकारान आता 1 रुपयाच्यो नव्यो नोटी छापपाचो निर्णय घेतला। गुलाबी आणि 5व्या रंगात ह्यो नोटी रोखड्योच मार्केटात येवपाच्यो आसात। सद्याक मार्केटात चलनात आशिल्ली रुपयाची नाणी आणि जुन्यो नोटी बंद जावच्यो ना। मात रुपयाची नवीन नोट आयली तरी रुपयाची नाणी आणि नोटी मात बंद जावच्यो ना। मोदी सरकारान 500 आणि 1000च्यो जुन्यो नोटी बंद करून नव्यो नोटी चलनात हाडिल्ल्यो। डिमॉनिटायझेशन हो शब्द अजून लोक विसरिल्ले ना। आता सरकारान 1 रुपयाच्यो नव्यो नोटी छापपाचो निर्णय घेतला। रोखड्योच त्यो मार्केटात येतल्यो। मात रुपयाच्यो नव्यो नोटी आयल्यो तरी सद्याक मार्केटात आशिल्ली रुपयाची नाणी आणि जुन्यो नोटी बंद जावच्यो ना। रुपयाची नवी नोट गुलाबी आणि 5व्या रंगात आसतली। RBI मार्केटात हाडटा रुपयाच्यो नव्यो नोटी। 20 वर्सां उपरांत रुपयाची नवी नोट छापपाचो निर्णय। गुलाबी आणि 5व्या रंगात आसतली रुपयाची नवी नोट। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। लायटीच्या आपालिपाचेर बायणाकार चाळवले। मंगळारा खंय सबंद दीस लायट ना। शटडावनाची कांय नोटीसूय नाशिल्ली। बायणाकारांनी लायटीच्या खात्याचेर राती उसरा मोर्चा व्हरून घेराव घातलो। इलेक्ट्रिसिटीच्या स्टाफाक कांयच खबर ना। खात्यान क्वॉलिफायड स्टाफ घेवचो म्हूण लोक मागता। निमणे बुधवारा फांतोडेर लायट आयली। मेन म्हणल्यार ते मुळी साहेब कामाक काम कळना तांकां काम कितें करप लायट गेल्यार तांकां मेन एक इंजिनियर नंबर खबर ना। आमी नंबर म्हणल्यार ते हिंगाचे नंबर फोन मारता उबार हलो म्हणटा फकत विचारल्यार तांकां कांयच कळना कामाक। एवरी डे ते लायट उडयता 5 वरां लायट आसना तांकां विचारल्यार कांयच काम कळना। हिचा बेश्ट आतां पुलीस फुडें आपयला। पुलीस कित्याक आपयला पब्लीक आतां एवरी डे त्रास जाता पुलीस येता पब्लीक येता मारतले तांकां लास्टाक कित्याक ते कॉपरेट करना आनी काय अटेंड करना। बायणाची लायट कित्याक वयता परत परत वास्को लायट आहा सगळे कडेन लायट आहा बायणा कित्याक वयता कित्याक बायणा लोक कितें पयशे भरनाय। आतां बिलां वाडयला बिलांक पयशे एवरी डे वाडयता त्या लागून पावर मिनिस्टर मडगारा सांगता हांव सराकू तेंचे जातले बेगीन एक्शन घेवपा आनी आमकां एक नायटीक एवरी डे एक जेई जाय थिंगा ऑफिसान। had gone around at 10:30 p.m. and many locals from Baina continuously called the landline over here. If you go to see the call was busy, that means it's not busy. They remove the phone and they keep aside. Yeah. So which is certainly not accepted in any government office. And today when people have come here to raise their voice, they have called police protection over here. आता लाइनमॅन ना ना हेल्पर ना आता किती एसटी प्रॉब्लेम म्हणटा ते एसटी खंयच्यान येता फोंडेच्यान काय मडगांवच्यान सांग। लोकांनी नगराध्यक्षाकूय लायटीच्या खात्यान आपयलो। तोय म्हणटा थंयचो स्टाफ खंय कांयच कामाचो ना। जसो भायर मॉब जसो आसा जवळ 300 ते 500 लोकांचो मॉब खरोखरच तांकां खूप त्रास जाल्लो आसा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसा रातच्या टायमाचेर मनसून सिजन आसा केन्ना कितें सांगू नजो। हांगा जेई एक तर जेई हांगा अटेंड आसपाक जाय। हांगा जो कोण स्टाफ आहा ताका सुद्दां खबर ना कोण आहा ते। एक सिनियर लायनमॅन हांगा आसा आनी फक्त तें चलयता। कालच्यान समज आमचे सगळे मॉब बायणाकार हांगा तांकां येवन सांगता की लायट ना। आयज 10 लायट ना 10 ते 10 आयज जाली आतां 2:15 जाली आनी अजून तांकां फंड मेळना। म्हाका दिसता म्हाका सारकें दिसना हे जे कोण तेंचे जेई घेतला जो स्टाफ घेतला पळय ते एज्युकेटेड ना आसतले ते टॅक्निकल लेवलाचेर आसना कस कित्याक केलें तें खबर ना। चाळवल्ल्या लोकांचो जमाव इतलो वाडलो खात्याक निमणे पोलीस फोर्स मागोवचो पडलो। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। घेऊ एक ब्रेक।